नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत आशियाई संघर्षाच्या फाटभुंयेर सर्वपक्षीय बसका पयलीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखेलपण करत ह्या संकश्टांतल्यान भायर सरपा खातीर उपाय येवजण्यांचेर केली चर्चा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान सुधारीत प्रादेशीक जोडणी येवजण उड्डाण 2026 ते 27 ते 2035 ते 36 मेरेन चालीक लावपाक दिली मान्यताय. हे येवजणेंत वट्ट 28,840 कोटी रुपया खर्च केल्या. देशांत 26 कोटी टन कच्चे तेल शुद्ध करपाची तांक आसा. नागरिकांनी वावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाच्यो जोड सचीव सुजाता शर्मा हांणी दिली म्हायती. म्हजें घर येवजण मार्च 2027 मेरेन 1 वर्स वाडोवपा खातीर अध्यादेश जारी करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली म्हायती. सांखळी जमीन रुपांतरण फाटीं घेवपाचे निर्देश शार आनी नगर नियोजन खात्याक दिल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांकडे उलोवप जाल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांनी दिली म्हायती. आता खबरो विस्तारान. अस्तंत आशियाई भागांत चालू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर आयज सांजे 5 वरांचेर सर्वपक्षीय बसका जाली. ह्या बसकेक सध्या चालू आशिल्ल्या संकश्टांतल्यान भायर येवपाच्या विशयाचेर चर्चा जाता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे बसकेचे मुखेलपण करता. विदेश मंत्री एस जयशंकर लेगीत हातूंत वांटेकार जावपाची आस्त आसा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज मंत्रिमंडळाच्या दिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयाविशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार तांणी उड्डाण 2.0 लॉन्च केले. हाचे फुडें 100 नवे विमानतळ आनी नवे आधुनीक हेलिपॅड्स तयार जातले. तशेंच नवे मेड इन इंडिया एअरक्राफ्ट खरेदी करतले अशी माहिती तांणी दिली. वीजा और इमिग्रेशन के प्रोसेस को एक तरीके से फुल्ली डिजिटलाइज करने का मिशन कुछ वर्षों पहले हाथ में लिया गया था. उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई और अब करीब 32 सर्विसेज इसमें ऐड हो गई है और 204 मिशंस हैं दुनिया भर में देश के इंडियन मिशंस. उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है और देश में करीब 854 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है इस पूरे प्रोग्राम में. इसके बेनिफिट्स जो हुए वो बेनिफिट्स आपको लेफ्ट में अगर देखो IVFRT से पहले और राइट में देखो IVFRT के बाद में एक एक पॉइंट पे वीजा का टर्न अराउंड टाइम जो कई दिन लगते थे 180 दिन 30 दिन वो अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया और प्रायर रेफरेंस कैटेगरी एक है वो 21 डेज में कन्वर्ट हो गई. मूळ उड्डाण येवजणेन प्रवास सोयीस्कर केल्लो. फाटल्या 9 वर्सांनी 663 मार्गांनी 95 विमानतळां चालू केल्यात. उड़ान 1.0 में करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो लोग कभी फ्लाइट का सपना भी नहीं देख पाते थे उन लोगों ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया. एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया देश में और बहुत सारे पैसेंजर्स बहुत सारे लोगों को एक अच्छा नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड उपलब्ध हुआ. अब उस लर्निंग से इन 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा. 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा. राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहां पे एयरपोर्ट बनाना है और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट का अगर इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो. उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में. 1,800 कोटीची IVFRTची घोषणा तांणी ह्या वेळार केली. इन्फ्रास्ट्रक्चरान खुबश्यो सुदारणा केल्यात अशी माहिती तांणी दिली. अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1,800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत. इसमें बहुत फोकस दिया जाए जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं और आधार का जिस तरह से बहुत तेजी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हुई है, फेशियल रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं.
उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक तरीके से लेगेसी इंफ्रा चला आ रहा था जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, लेकिन जरूरत है कि उसको कंप्लीटली एकदम पूरी तरह से अपग्रेड करे, कोर इंफ्रा को ही उसका चेंज करे। देशान कच्च्या तेलाचो पुरेसो साठो आसा आणि तेल रिफायनरी पुराय क्षमतेन काम करता अशें पेट्रोलियम मंत्रालयाची जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। पेट्रोल आनी डिझेलाचो पुरेसो साठो आसा आणि ताका लागून लोकांनी वावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय, तशेंच पेट्रोल आनी डिझेलाचें मोल वाडचें ना अशें स्पश्टीकरण तांणी दिलें। मैं देशवासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। विदेश व्यवहार मंत्रालयाचे जोड सचिव रणधीर जयस्वाल आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर फोनाचेर अस्तंत आशियाई भागांत चालू आशिल्ल्या संघर्षाविशीं चर्चा केली। या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी अस्तंत आशियाई भागांत बेगोबेग शांतताय प्रस्थापित जावपाविशीं भारताच्या हावेसाची तांकां जाणीव करून दिली। तशेंच होर्मुझ हांणी जहाज येरादारी खातीर उक्ती दवरपाचेर तांणी चर्चा केली। विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी इराणचे भारतांतले राजदूत हांची भेट घेवन थंय आडखून पडिल्ल्या भारतीयांक परत हाडपाक मजत केल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानले अशें सचिव जयस्वाल हांणी सांगलें। पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उसमें 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उन पर निगरानी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 200 कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 500 ईमेल प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है अपने इंडियन मिशंस के सहयोग से। पोर्ट के ऑपरेशन सामान्य हैं, कहीं भी कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज लोकसभेत माहिती दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय रेल्वेची तांक वाडोवपाचेर भर दिला अशें सांगलें। कोविडा उपरांत भारतान 1024 नव्यो गाडयो सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें। कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियां देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें 4651 कोच ऐड हुए हैं। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है, जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भक्ति, आस्था, हर्षोल्लास, ये रामनवमी मनाए दूरदर्शन के साथ। अयोध्या से रामनवमी पर विशेष प्रसारण। विसवरा येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। म्हजें घर येवजण मार्च 2027 मेरेन 1 वर्स वाडोवपा खातीर अध्यादेश जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली। आदले मंत्री आनी फोंडेचे आमदार रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत मंत्रिमंडळांतले एक रितें पद फोंडे पोटवेंचणुके उपरांत भरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऑर्डिनन्स 2026 हाका आमी म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर ऑर्डिनन्स करता। एका वर्सान ती स्कीम जी आहा ती वाडयता। अगेन फॉर द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2017 कोमजरच्या म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर एका वर्साचें एक्सटेन्शन दिता। जेन्ना पार्टी सिरियसली इलेक्शनान आसा त्या खातीर आमी ती इलेक्शन 100% जिखतले। ताच्या उपरांत पोर्टफोलिओ एक वेकंट आसा, तो पोर्टफोलिओ ऑटोमॅटिकली भरतलो। इलेक्शना खातीर दवरला मिनिस्टर पद जी भरपाक जाय ती भरतले। सांखळे टीसीपी कायद्याच्या 39 कलमा खाला 80,000 चौखण मिटर परत चड जमनीच्या रुपांतरणा-विशीं शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन उलोवप केलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगलें। ह्या मालमत्तेक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाक नगर नियोजन खात्याक निर्देश दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। 39A म्हज्या मतदारसंघातलो आहा पळय न्ही, ऑलरेडी आज हांवूय मिनिस्टरांनी उलयलां तें जावचें ना। हांवें सांगलां कारण तेंच्यांनी पळयलां काय ना तें म्हाका खबर ना। दॅट इज अ व्हॅली एक्चुअली जस्ट क्लोज टू द, आत्तां मिनिस्टरांनी उलयलां आनी फाल्यांच्या भितर प्रोविजन सुद्दां विड्रॉ करता। येता त्या फोंडे पोट वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंय राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी सगळ्यांक नोडल अधिकाऱ्यांची खासा बसका आपयली। हे बसकेक दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी एग्ना क्लिंटस, दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक, उप अधीक्षक आनी वेगवेगळ्या खात्यांचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। हे बसकेन कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेतलो। फावो ते कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उपाय केल्यात, तशेंच 2 अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यांची पयलींच नेमणूक जाल्या अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी फोंडेचे भाजपाचे उमेदवार रितेश रवी नायक हांणी आपल्या प्रचाराक खांडेपार भागांतल्यान सुरवात केली। ह्या वेळार तांच्या सयत रॉय नायक, विश्वनाथ दळवी, खांडेपार पंचायतीचे सरपंच नावेद तहसीलदार, फोंडेचे नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकार, हेर पंच वांगडी आनी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। सुरवातेक खांडेपारच्या श्री शांतादुर्गेच्या देवळांत वचून देवीक सांगणे घालून प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार लोकांचो मेळपी उत्स्फूर्त प्रतिसादा विशीं उमेदवार रितेश नायक हांणी खबराकारांक सांगलें। चिवल विनोडेच्या प्रगतीशील शेतकार रविकांत नायक हांच्या बागायतेक आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी भेट दिवन पळोवणी केली। पालेभाज्यांची लागवड, हंगामी शेती हे विशींची माहिती ह्या वेळार जाणून घेतली। ह्या भेटी वेळार शेती अधिकारी रणजीत म्हापशेकार, मोपाचे सरपंच सुबोध महाले हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना शेती अधिकारी रणजीत म्हापशेकार हांणी कृषी कार्याविशीं अदीक माहिती दिली। सगळ्या युथांनी फुडें सरून हे खंय तरी आपली एक पेडण्याची जी आयज आमचे सदांच म्हणटाले कितें पेडण्या म्हणजे शेती, सगळे जाण शेतकरी, ताका लागून आयज ती परत दाखोवपाची खूब गरज आहा। कित्याक हे गव्हर्मेंटाची जी स्किमी आहात त्यो आमीच घेवपाच्यो। ज्यो शेती करतलो जाल्यार ती गव्हर्मेंटाची स्किमी खूब आहा। ताका आयज हातून
एसम्बलीन बसून हे काडलेलो कित्याक गवे रेडे येतात तांकां फेन्सींग घालून दिवचें म्हणून. आयज एका ऑलरेडी फेन्सींगूय घालून दिल्लें आसा, आयज एका गवे रेडे आसा, कांयच प्रॉब्लम ना. ताका लागून फुडें सरपाची खूब गरज आसा. जेन्ना लोक फुडें सरता तेन्ना ती कामां जाता. ताका लागून दुसरो हाडून तुका दितलो म्हणून तशें आसना. ताका लागून ह्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो घेवपाची खूब गरज आहा. पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकर हांणी तरणाटे शेती मळार वळटना पळोवन अदीक उमेद जाता अशें सांगलें. शेत जर करपाक जाय जाल्यार कृषी कार्ड करप गरजेचें. कृषी कार्ड सादारण पेडण्यान 7,500 सुमार कृषी कार्ड जाल्लेले आसा. शेत करपाक जाल्यार कंपाऊंड एक करपाक जाय. तुम्ही पळयता आमच्या सौभावतली रविकांत नायक हाणें फेन्सींग केल्लें आसा. ह्या फेन्सींग करपा खातीर गव्हर्नमेंटान सबसिडी दिल्ली आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार हें फेन्सींग आसा तें मातशें वेगळ्या तरेचें आसा. सादारण 7.5 फुटाचें कंपाऊंड आसा. सकयल तेका चेन लिंक आसा, वयर तेका बाब वायर आसा. आमी तेका चेन लिंक आनी पोल हेच्या खातीर सबसिडी दिल्ली आसा. पूण ह्या फावटी गव्हर्नमेंटान बाकीचे शेतकार जांकां जंगली जनावरांचो त्रास आहा, भितर जर वायल्ड बायसन आसा तेजो त्रास जाल्यार तेच्या खातीर सरकाराचो विचार आहा की हे जे फेन्सिंगाची हायट जी आसा ती 8 फुटाची करची म्हणून. बाकी तुमी पळयता जशें आतां काळींग जे लायल्लें आसा, काळंगा खातीर जी रोपां तेच्या खातीर लागपी सारें, परत तुमी पळयता तेंच्यांनी परत प्लास्टीक मल्चिंग केल्लें आसा. हेच्या खातीर जो सपोर्ट भायली पाखरां भितर शेतान येवची न्ही आनी शेताक नासधूस करची ना तेच्या खातीर लागपी एंटी बर्ड नेट, मिरसांग, ह्या सगळ्या गजाली खातीर गव्हर्नमेंटान सबसिडी दिल्या. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जावपाच्या इतिहासीक खिणा निमतान आयज 25 मार्चाक सरकारी कार्यालयान तशेंच शैक्षणिक संस्थांनी वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन जालें. सरकारी कार्यालयान, शैक्षणिक संस्था, पंचायती, नगरपालिका सयत भौशीक स्थळांचेर 25 मार्चाक सकाळीं 10:15 वरांचेर वंदे मातरमचें गायन करचें असो आदेश सर्वसाधारण प्रशासन फाटल्यान जारी केलो. ह्या निमतान 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 डिसेंबर 2026 मेरेन वर्सभर कार्यावळी करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. कार्यावळीचे पयले 2 पावंडे जाल्या उपरांत आतां 23 मार्च ते 30 मार्च
2026 मेरेन 30 पावंड जातलो। आयज विधानसभा संकुलात वेगवेगळ्या विभागांतल्या कर्मचाऱ्यांनी वंदे मातरमाचे सामुहीक गायन केले। सरकारी आदेशाप्रमाणे आयज माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सामुहीक वंदे मातरम गायन केले। या वेळार माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार, माहिती अधिकारी किरण मुन्नाकर आणि हेर कर्मचारी वांटेकार जाले। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज लोकसभेत माहिती दितना देशाची सौर ऊर्जा निर्मिती तांक 3 गिगावॉटावयल्यान 172 गिगावॉट इतली वाडल्याची माहिती दिली। यूपीए सरकाराच्या कार्यकाळात सौर ऊर्जा निर्मिती तांक सुमार 0 आशिल्ली ती आता 27 गिगावॉट मेरेन वाडल्या अशें तांणी संसदेत सांगले। 12 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका वन ग्रिड वन नेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट सर 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था। आज के दिन में 506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। गोवा वेल्ला हांगा आयोजित 18वी लंडन ट्रॉफी 2026 ही फुटबॉल सर्त आयोजित जाल्ली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना सांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी फुटबॉलाच्या विकासा खातीर तशेंच गोवा वेल्ला हांगा नव्यान तयार जावपी फुटबॉल मैदानाची पूर्तताय करप ही आपली मोख आसा अशें सांगलें, जाका लागून भविष्यांत बरे खेळगडे तयार जातले अशें तांणी सांगलें। काही एक दिसता की आमच्या मतदारसंघात सांद्रे मतदारसंघात बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर हांगा येवपाक जाय। जावं ते खंयच्याय स्पोर्ट्साचो आसूं तो स्पोर्ट्स आमकां दिसपाक जाय आनी तेच आमी फुडें घेवन आमी पळयता की सांद्रे मतदारसंघात कितलेशीं कामां आमी हातीन घेतलेली आसा आनी सगळे उजवतीन वाट पळयता आसतले तो म्हटल्यार आमचो गोवा वेल्याचो स्पोर्ट्स ग्राउंड। हांवूय खुबसो आमचो प्रयास जितले पद्दतीन आमी करता तो करता आनी एक कंप्लीट करपाची एक कशे भशेन हो जो ग्राउंड आसा तो कंप्लीट करपाक जाय। आनी ज्या तरेन खुबश्यो आमकां आडखळी येयल्यो वयर सकयल जाले, पण आता फुडें जेन्ना आमी पळयता जो पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका आमी ब्लॅकलिस्ट केलो आनी न्यू कॉन्ट्रॅक्टराक ऑन बोर्ड हाडलेलो आसा। आनी हांव तुमकां परत एकदां सांगपाक सोदता हो ग्राउंड जाता तितले बेगान आमी करपाचो प्रयत्न आमच्या सायडीच्यान करतले, जे करून हो जो लंडन ट्रॉफी आसा ती फुडले फावट तरी आमकां थंय हाडपाक जाय। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। अस्तंत आशियाई संघर्षाच्या फाटभुंयेर सर्वपक्षीय बसका पयली संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखेलपण करत ह्या संकश्टांतल्यान भायर सरपा खातीर उपाय येवजण्यांचेर केली चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडळान सुधारित प्रादेशिक जोडणी येवजण उड्डाण 2026 ते 27 ते 2035 ते 36 मेरेन चालीक लावपाक दिली मान्यताय। हे येवजणेत वट्ट 28,840 कोटी रुपया खर्च केल्या। देशांत 26 कोटी टन कच्चे तेल शुद्ध करपाची तांक आसा। नागरिकांनी वावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय, पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाच्यो जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी दिली माहिती। म्हजे घर येवजण मार्च 2027 मेरेन 1 वर्स वाडोवपा खातीर अध्यादेश जारी करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली माहिती। सांखळी जमीन रूपांतरण फाटीं घेवपाचे निर्देश शार आनी नगर नियोजन खात्याक दिल्यात। शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांकडेन उलोवप जाल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स।
ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवं शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान। नमस्कार।